श्री हरिगुरुभ्यो नमः. हांव गुरुदत्त प्रभू बेंगळूर श्री काशी मठाचे व्यवस्थापक समितीचे सदस्य जावन आसा. मिगलोटू नमस्कार. मिगेल नाव राजाराम पै म्हणून हांव बेंगळूर काशी मठ व्हॉलंटियर ग्रुप रिप्रेझेंट करता. तुमकां पुरो गोत असलें म्हाका सप्टेंबर 16 म्हळ्यार फाय आमगेले एक हॉड इव्हेंट GSB मिलन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स म्हणून आमी एक गान घेतिल्लें आसा. हाजी विशय जावन तुमकां पुरो जाणांक आमी इन्फॉर्मेशन दिलेलें आसा. हाजी फुडें फाय त्या हॉड दिवस आमगेल्या एदराक आयला. मस्त जनान आमकां हे कार्यक्रमां भागी जावका म्हणून सांगून रेजिस्टर केलां. अनफॉर्च्युनेटली आमगेले हांगा लिमिटेड स्पेस आशिल्ली निमतान आमी पुरो जाणांक एंटरटेन करूं जाय न्ही. आमी लिमिटेड जनांक आमी रेजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करून तांकां आमी एक मेल पेटयलां. त्या मेलान तूं आमी एक विजिटर्स एंट्री पास तुमी डावनलोड करता म्हणून कंप्लीट प्रोसिजर्स कसो पुरो प्रोसिजर्स आसा ते आमी तुमकां पेटो दिला. तुम्ही दय दवरून आमी कसं ते इमेलार सांगलां प्रोसिजर्स ते तुमी फॉलो करता. इता म्हळ्यार फाय मस्त जन डेलिगेट्स येवचे निमतीन आनी आमी आमगेले वॉलंटियर्सान मस्त त्या बसचे विशय जाता. नवे आमगेले इन्फॉर्मेशन डेस्क नवे आमगेले चेक इन डेस्क ते मस्त आमगेले वॉलंटियर्स आसताचे तांकां पुरो तुमी सहकार दिवका. हाजी विशय चड माहिती आमगेले राजाराम तुमकां दिता आसा. हरी गुरुभ्यो नमः. गुरुदत्त प्रमाण सांगील म्हणकेची आम्ही हे कार्यक्रम हे हॉर्ड्स केला तर बत्ती हाका आम्ही अरेंजमेंट्स केला. पहिलं म्हणाले तुमकां एक सीमलेस एक्सपिरियन्स येवका म्हणून घेवन आमगेले इच्छा. ताजे खातीर प्रति एकल्यानी हांगा येवचकिंत फुडेंची तुमी तुमगेल्या रजिस्टर केलेले मोबायल नंबर आणि ईमेल ID घालून QR कोड डावनलोड करून येवका म्हणून हांव विनंती करता. आयिल्ले नंतर तुमकां आमगेले वॉलंटियर्स चेक इन डेस्का पेटयता. ती चेक इन डेस्कान तूं तुमगे चेक इन जावन तुमकां वेलकम किट दिवन आमी हांगा तुमकां ऑथेंटीक GSB ब्रेकफास्ट व्यवस्था केला. पुरो जनान दय करून दलतीतले 8 सवा 8 भितर येवन ब्रेकफास्ट घेवन 9 काला भितर आमगे 4th फ्लोर हॉलान तूं बसका म्हणून विनंती करता. ताजे नंतर काशी मठाधिपती आमगेले सैमींद्र तेजस्वामींनी दीप प्रज्वलन करता म्हणून आमकां मार्गदर्शन दिला. ताजे खातीर पुरो जनांनी दय करून हांव उपास सांगता दलतीतले घेवन चेक इन करून 4th फ्लोर वचून बसका म्हणून विनंती करता. आमी ह्या कार्यक्रमाक भरती तयारी केला. दलतीतले संख्येनी तुमी येवन हे प्रोग्राम चंदायर कोण दिवका म्हणून आम्ही बेंगळूर काशी मठ तर्फेनी तुमगे निमून घेता. त्या मात्र नाही राजाराम हांतू कसं म्हळ्यार आमी हे सगळीं दिवसां प्रोग्राम सकाळी 9 साडे 9 घंटे स्वामीन दीप प्रज्वलन केले नंतर साधारण सांजे वेळ 6 घंटे थंय आमगेले प्रोग्राम आसा. ह्या सगळ्या दिवसां कसं पुरा करताची म्हळ्यार आमी एक ऑलरेडी तुमकां एक्सप्लेन केलेलें आसा. बट हांव वापस तुमकां सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार रजिस्टर केलेल्यांक हांव एक वापस एक इन्फॉर्मेशन दिता आसा. आमगेले आमी मस्त दीप प्रज्वलन केले नंतर आमगेले एक कसं कॉन्टेक्स्ट सेटिंग सांगताची कसं हाजे उद्देश कसले हे कार्यक्रमाचे हाजे निमतीन कसो उपयोग आनी वॉट इज अ टेक अवे फॉर द पार्टिसिपेंट्स हाजे विशयार एक इन्फॉर्मेशन तुमकां दिताची. त्या नंतर आमगेले पॅनल डिस्कशन्स आसताची. इंडस्ट्रीचे लिडर्स येताची CEOs CTOs CFOs आनी असले आमगेले टॉप लिडर्स येताची. तांणी पॅनल डिस्कशन करताची. मुख्य जावन स्वाम्याले दीप प्रज्वलन केले नंतर झेरोदाचे CEO प्रेसिडेंट अँड CEO नितीन कामतील एक प्रेझेंटेशन आसा. त्या प्रेझेंटेशन केले नंतर क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन आसा. तुमकां जावं जे क्वेश्चन्स तुमी निमून घेव येता तागे लागीं यू कॅन गेट द आन्सर फ्रॉम हिम. कसं फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन तुमी घेव येता. त्या जेले नंतर आमकां अपास सांगता आनी ब्रेकफास्टा विशय मान सांगलें. आमगेले ऑथेंटिकेटेड डिलिशियस लंच आमी सर्व करताची. आमी पुरो जनांना ते लंच एन्जॉय करून दनपार सेशनांतू केस स्टडी आसा. केस स्टडी म्हळ्यार कॅरियर एक्सपिरियन्स एक्सेंचराचो मॅनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुडवा म्हणालो तो आमकां ताजी इन्फॉर्मेशन दिता. ताजे नंतर एक फॅमिली बिझनस हाऊ दे हॅव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल युजींग द डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन ऑर डिजिटल टेक्नॉलॉजी ऑर डिजिटल मार्केटिंग कशी त्यांनी ते सक्सेस स्टोरी कसं तांगेलें अक्रॉस पॅन इंडिया त्यांनी कशी डेव्हलप करून घेतले ताजे विशयार आमी डिस्कशन पॅनल डिस्कशन घेता. ताजे नंतर लायक अपास आमगेले एक टी सर्व करता टी कॉफी सर्व करताची. ताजे नंतर अपास एक केस स्टडी आसा. आमगेलो एक टॉप पोजिशनर IRS ऑफिसर आसा. तो सॉफ्टवेरांत आशिल्लो IRS चमकल तो IRS केलें आतां डेप्युटी डायरेक्टर जावन आसा डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सांतू. तांणी कशी सक्सेस केलें ताणें कशें प्रिपेर केलें तागेले विशय आमी आयकुया. हें पुरो इन्फॉर्मेशन भारी अप्रूप जावन मेळटा आमकां. ताजे नंतर अपास आमगेले एक ट्रेडिशनल संध्या वंदनाचे एक विशय सन एक टॉक आसा. स्वामी येताची तेदना स्वामी येवन अपास तांगेलें प्रवचन आसा. प्रवचन जावन आमगेले चेअरमॅन
दयानंद पै मामू एक सण 2 उतरता हें पुरा एक पवर पॅक्ट इव्हेंट तुमी सांगताची हें पवर पॅक्ट इव्हेंटान तो आमी पुरा जनांना भाग जावका इता म्हळ्यार हांव सांगता तुमकां कसं म्हळ्यार आमी इतले हॉट जनाक तांगेला लाईव्ह जावन तांगेला इन्स्पिरेशनल स्पीच नवे मोटिवेशनल स्पीच आयकूच ऑपॉर्च्युनिटी भारी रॅर इता म्हळ्यार तांकां तसल्यांक आमी मेळ काम जाल्यार आमी अपॉयंटमेंट्स घेवका तांगे लागीं राखून बसूका आज आमी एका हॉलान बसून फेस टू फेस तांकां पळयताची इंटरॅक्शन करताची नेटवर्किंग जाता एक बिग ऑपॉर्च्युनिटी ह्या ऑपॉर्च्युनिटी आमगे यंगस्टर्सान खंडीत लूज करूं नजी म्हणून हांव डेफिनेटली तुमकां सांगता आसा येवन सगळो दिवस तुमी बसूका दय दवरून तुमी अर्दारी उठान वचचे नज सगळो एक दिवस तुमगेले ह्या लायफान इतूतले हॉट जेन्ना आमकां मेळचे एक ऑपॉर्च्युनिटी हें आमी मध्य देखून वचून आमकां वन सॅटर्डे यू मे एन्जॉय बट यू मे लूज सो मेनी थिंग्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोज बीग पीपल तशें आमी लूज करची नाका सगळो दिवस स्पेंड करुया आमगे इन्फॉर्मेशन घेवया नॉलेज घेवया इन्स्पिरेशन घेवन जे तर मोटिवेट जावया आमी मोटिवेट जावन आमी सक्सेस जावया म्हणून हांव तुमकां पुरा जनाक हांव बेंगलोरची काशी मठे तर्फेन विनंती करता पुरा येयाची वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग you people. We are ready to welcome you all. Thank you very much. Thank you. Namaskar.